Sirach. Chapter 48. Elijah. तेन्ना एलायजा प्रवादी एक उजो कसो उठलो आनी ताचें उतर उज्याचे चुडी भशेन जळटालें. ताणेंच तांचेर भूक हाडली आनी आपले उर्बेन तांचो भस्म केलो. सर्वेस्पराच्या उतरान ताणें अंतराल धांपलें आनी 3 फावटी ताणें उजो पडोसो केलो. एलायजा, तुज्या कर्तृत्वांनी तूं कितलो म्हूण मोहिमेवंत आनी बोडाय सांगूंक तुका कारण आसा तशें आनी कोणाक आसा? भोव त्या देवाच्या उतरान एक मोडें तुवें जिवंत केलें आनी पातालांतलें वाटायलें. राजांक तुवें निसणटणाक पावयलें आनी अधिकाऱ्यांक आपले खाटी वेले खाला आपटिले. सिनाय दोंगरार झुपाट्टी दिल्ली तुवें आयकल्याय आनी होरेब पर्वतार खास्तीचीं फर्मणां. सूत घेवंक तुवें राजांक माखलें आनी तुजे स्वातेर प्रवाद्यांक माखून दवरले. उज्याच्या भोंवऱ्यान आनी उज्याच्या घोड्यांनी ओडलोले गाडयेन तुका वयर उबारून व्हेलो. देवाचो क्रोध जोरान पेटचे आदींच थंडावंक, आवय बापायचीं काळजां आपल्या भुरग्यां वाटेन ओडून हाडूंक आनी जाकोबाचीं कुलां परतून स्थापूंक निसणटणाच्या भाकितांनी नेमलोलो आसा तो तूंच. तुका पळयतात तीं आनी मोगान मेल्यांत तीं सुभागी, कित्याक आमकांय जिवीत मेळटलें. एलायजाक एका भोंवऱ्यान लिपयलोलो आनी एलिशा ताच्या गुणान भरलो. आख्ख्या ताच्या जिवितांत खंयच्याच राजान ताका आलोवंक जावंक ना आनी कोणाच्यानूच ताका दोमावूंक जालें ना. ताका कांयच कठीण म्हूण नासलें आनी मोन्नांत पर्यंत ताचे कुडीन भाकीत केलें. आपल्या जिवितांत ताणें विजमितां केलीं आनी मोन्नांत ताच्यो कन्यो ओचोऱ्यांच्यो जाल्यो. अविस्वाशी आनी खास्त. पूण इतलेंय आसतना ताणें आपल्या देसांतल्यान काडून कैदी कशे आख्ख्याच संवसारांत शिंपडायल्या बगर परजेन आपल्यो पातकी संवयो सोडल्यो नात. दाविदाचे कुलयेच्या राजा वांगडा फकत थोडोच लोक उरलो. थोड्यांनी सर्वेस्पराचे खोशे प्रमाणे केलें आनी दुसऱ्यांनी पातकाचेर पातक दाळून दवरलें. हेजेकियान आपलें शार मजबूत केलें आनी जमनी पोंदाक उदकाची पुरवण केली. लोखंड घेवन ताणें खोडपांतल्यान भुंयार बांदलें आनी उदीक सांठूंक टांक्यो बांदल्यो. ताच्या राजाच्या काळार सेनाकेरीबान शाराचेर आक्रमण केलें आनी राबशाकेनाक धाडलो. सियोना आड आपलो हात उबारलो आनी कर्कोसायेन मोट्यान बोडायेन उलयलो. तेन्ना तांचे हात आनी पांय कांपले आनी एके जल्म दिवपाचे अस्तोरे भाशेन तांकां दुखीचे कळवळे आयले. पूण ताणें काकुत्सार सर्वेस्पराक उलो मारलो आनी ताचे वाटेन आपले हात उबारले. सोडसोडीत सर्गांत भोव श्रेश्ठ सर्वेस्परान ताचें आयकलें आनी तांकां वाटावंक इजाकाक धाडून दिलो. सर्वेस्परान आसिरियेच्या फौजेचेर धपको मारलो आनी ताच्या दुतांनी तांचें निसणटण केलें. इजायास सर्वेस्पराक मानवता तशें हेजेकियान केलें आनी आपल्या बापाय दाविदाचे देखीन तो चल्लो. आपल्या दिसण्याचेर विस्वास दवरी सारक्या इजायास प्रवाद्याक फर्मायलें.
ताच्या दिसांनी सुर्या फाटीं गेलो आनी राजाचें जिवीत लांब केलें. आत्म्याच्या बोळान ताणें निमाण्यो वस्तू पळयल्यो. सियोनांतले दुखेस्तांक पुजवण दिली. कालाच्या शेवटा मेरेन कितें घडटलें तें ताणें उगडापें केलें आनी खरेपणी घडचे आदींच खूब लिपलेल्यो वस्तू कळीत केल्यो. देवाचें उतर हें.